नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. 353 खासदारांच्या बळग्यार मोदी परत प्रधानमंत्री. एनडीएचो सरकाराचो दावो. 30 मायाक सोपूत विधी. मंत्रीपदाक लॉबिंग सुरू. उतरां सांबाळात, मिडियांत वाद टाळात, प्रादेशीक आशा अपेक्षांक रेस्पेत दियात, मोदीचो खासदारांक मंत्र. लोकसभेक सार्वत्रिक हार आणि मार खाल्या उपरांत राहुलाची खुर्ची सोडपाची तयारी. राजीनामो दिलो, सीडब्ल्यू सीट न्हयकारलो. बाकीच्या राज्यांनी राजीनाम्याचे सत्र. सुदीन सरकारा बरोबरच आपूण तेको बेठोच काडचो ना. बऱ्या कामाक सरकाराक तेको. सुदिनाचे शिनाल. मगो उस्तिता मायनिंग बेल्टांतले उस्कार. संजीवनी कारखान्याचो इशू. नोटाक मतां मारतल्यांचो आंकडो गोंयांत दर वेंचणुकेक वाडटा. उत्तरेंत तिसरो, दक्षिणेंत चवथो कॅन्डिडेट नोटा. नोटाचे मतदार पावले 12,000 वयर. गोंयांत लोकसभे बरोबर जाल्ल्या 3 मतदारसंघांचे पोटवेंचणूक पक्षीय पावंड्यार मतदानात मोठी तफावत. एकाच बुथार एकाच मतदाराची वेगवेगळ्या पक्षाच्या उमेदवारांक मतां. खासा रिपोर्ट. बीजेपीचे 303, एनडीएच्या 353 खासदारांच्या बळार नरेंद्र मोदीच्या एनडीए सरकाराचो दावो. संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत एनडीएन मोदीक प्रधानमंत्री म्हण वेचून काडलो. उपरांत एनडीए फुडाऱ्यांचो राष्ट्रपतीक मेळून सरकाराचो दावो. ब्रेस्तारा 30 मायाक नव्या सरकाराचो सोपूत विधी म्हण खबरो. मंत्रीपदा खातीर एनडीएत लॉबिंग आनी फिलर्स सुरू. उतरां सांबाळात, मिडियांत वाद टाळात, प्रादेशीक आशा अपेक्षाक रेस्पेत दियात, मोदीचो नव्या खासदारांक मंत्र. देश की तरक्की उनके ही हाथों में हो सकती है, इसलिए पूरे देश भर में इतनी बड़ी मेजॉरिटी से एनडीए फिर से जीत के आई है. जो देश के लोगों को उम्मीद है, जो डेवलपमेंट हुई, जो देश तरक्की की और बढ़ रहा है, तो अभी और बढ़ सकता है तो माननीय पंतप्रधान मोदी जी के हाथ से ही बढ़ सकता है. और जैसे नारा कहते हैं, नारा स्लोगन, लेकिन ये अपने आप में एक नारा है. नेशनल एम्बिशन NA, रीजनल एस्पिरेशन RA, नारा NARA. हम चर्चा में इसलिए नहीं रहे कि कुछ गलत किया, नहीं कोई ऐसा सरकार के प्रति, मिनिस्टर के प्रति, डिपार्टमेंट के प्रति ऐसा कोई तूफान खड़ा नहीं हुआ. घोर विरोधी भी नहीं खड़ा पाए. लेकिन अगर मसाला दिया किसी ने तो हमने दिया. जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो डंडे में पता नहीं क्या ताकत होती है, खोल देता है मुंह तुरंत, कुछ भी बोल देते हैं. और जो बोलते हैं तो वो 24-48 घंटे तक उनकी दुकान चलती है और हमारी परेशानी बढ़ती है. इस बात में तय कर सकते हैं. और कुछ लोगों तो मैंने देखा है कि जब तक सुबह उठ करके राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं, उनको चैन नहीं होता है. अच्छा, मीडिया के लोगों को भी पता होता कि 6 नमूने हैं, वहां सुबह पहुंच जाओ, गेट के बाहर खड़े रहो, निकले ही कुछ तो बोलेगा. सदन चलने के बाद मैं कुछ कहूंगा तो किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए कहा. आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचे. हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं. कभी कभार तो कोई कहे कि हमने ऐसा सुना है, आपका क्या कहना है, तो भाई ठहरो, 1 घंटे के बाद बात करते हैं. मैं पहले जांच करूं सचमुच में क्या हुआ है, वरना मूल बात बाजू में रह जाएगी. फिर आपका बयान, आपके बयान पर दूसरे का बयान, दूसरे पर तीसरे का, और रात पढ़ते पढ़ते मूल बात चली जाएगी और जिसने क्या कहा उस पर खेल चलता रहता है. कभी कभी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात करने के लिए लोग आते हैं. दुनिया में कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है, भ्रम में मत रहिए जी, कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है. हाका नाका ताका नाका नोटाक घाल. कितल्याशाच मतदारांची सध्या ही परिस्थिती. कांय जाण उमेदवाराचेर, कांय जाणांक पक्षाचे चिन्ह सोंसना. नोटा मतदारांचो आंकडो गोंयांत दर वेंचणुकेक वाडटा. तांकां बीजेपी नाका, काँग्रेस नाका, आपूय नाका.
2014तल्या वेंचणुकेक 10,000 म्हऱ्यान आशिल्ले नोटा मतदार ह्या लोकसभेक 12,000 वयर पावले. उत्तरेत तिसरो कॅन्डिडेट नोटा, दक्षिणेत चौथो. खासा रिपोर्ट. उत्तर गोंयांत नोटांचे मतदानाचे आकडे पळयात. उत्तरेत 6 उमेदवार. नोटाक मेळ्ळ्या 7,063 मतां. उत्तर गोंयांत आम आदमी परस नोटाक मतां चड मायज. नोटा पावलो तिसऱ्या नंबरार. पयली बीजेपी, काँग्रेस आनी उपरांत नोटा. नोटाची मतां 2014 परस बरीच वाडल्यात. 2014त 5,770 आशिल्ली. 2019त 7,063 पावली. दक्षिण गोंयांत मतदानाचे आकडे मातशे अजापाचेच. दक्षिणेत 6 उमेदवार. तातूंतले 3 जाण सोडले जाल्यार बाकीच्या उमेदवारांची मतां एकूण करून सुद्धा नोटाक पडल्या तितली जायना. नोटाक 5,426 मतां जाल्यार शिवसेनेचे राखी आनी 2 अपक्ष धरून तिगांकूय पडल्यात 4,881 मतां. दक्षिणेत नोटा पावलो चौथ्या नंबरार. पयली काँग्रेस, उपरांत बीजेपी, आप आनी चौथ्या नंबरार नोटा. नोटाची मतां 2014 परस मातशी वाडल्यात. 2014त 4,333 आशिल्ली जाल्यार 2019त 5,426 मेरेन पावल्यात. लोकसभेत सगळ्यात चड नोटाक मतां पडल्यात मडकय 444 जाल्यार मुरगांव सगळ्यात कमी 169 नोटाक. उत्तर गोंयांत लोकसभेक सगळ्यात चड नोटाक पडल्यात मतां पर्या 636 जाल्यार सांत सगळ्यात कमी 223. मांद्र्या पोटवेंचणुकेक नोटाक पडल्यात 446, लोकसभेक पडली 469. म्हापशा पोटवेंचणुकेक नोटाक पडल्यात 480, लोकसभेक पडली 223. पणजे पोटवेंचणुकेक नोटाक पडल्यात 202, लोकसभेक पडली 269. शिरोड्या लोकसभेक नोटाक पडली 356 मतां जाल्यार पोटवेंचणुकेक नोटाक 304. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत लोकसभे बरोबर 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणूक जाली. एकाच वेळार आमदार खासदारांक मतदान जालें. मतदानात तिनूय कडेन स्पश्ट तफावत. ज्या मतदारांनी लोकसभेक बीजेपीक कौल दिलो ते पोटवेंचणुकेत बीजेपी बरोबर रावल्याच अशें ना. तीच परिस्थिती काँग्रेसीची. कोणाक मोदी वा राहुल नाका. कोण थळाव्या उमेदवाराचेर बेजार, कोणाक कमळ वा हाताची नसाय. खासा रिपोर्ट. मांद्र्या लोकसभा आणि विधानसभा आमदार खासदाराक 23 एप्रिलाक बरोबर वेंचणूक जाली. मतदान कशें जाला पळयात. बुथार भितर सरले काय लोक सरसकट मतां मारिनात. मांद्र्या विधानसभा पोटवेंचणुकेक मतदान जालें 28,128. लोकसभे खातीर मतदान जालें 27,824. बीजेपीच्या सोपटेक पडली मतां 13,468. काँग्रेसीच्या बाबीक पडली 4,239. अपक्ष जिताक मतां पडली 9,343. बीजेपीच्या श्रीपादाक मतां पडली 17,296. काँग्रेसीच्या गिरीशाक मतां पडली 8,371. आंकडेवारी पळयल्यार श्रीपाद भाऊक लोकसभेक बरेपैकी लीड दिवंक मांद्रेची बीजेपी यशस्वी. मात पोटवेंचणुकेत सोपटेच्या बीजेपीच्या मतांनी विभाजन जाला. ताचे विभाजना फाटल्यान मांद्रेचो आदलो आमदार मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरचो हात आसा म्हूण खुद्द सोपटेचो मिडिया मुखार दावो. ज्यो गोष्टी ह्या लक्ष्मीकांत पार्सेकरान केल्यो, जी उतरां ह्या लक्ष्मीकांत पक्षाच्या लिडरांक, राष्ट्रीय लिडर, त्याच बरोबर स्टेट लिडरांक, त्याच बरोबर दयानंद सोपटेक दिली, ही सगळी नोंद केंद्रान तशी स्टेटीन घेतलेली आहा. म्हाका कंप्लेन करपाची कांयच गरज ना. सोपटे 4,125 मताधिक्यान जैतिवंत. श्रीपादाक मांद्र्या 8,925 मताधिक्य. मांद्र्या श्रीपादाक सोपटे परस 3,828 मताधिक्य. म्हणजे 3,828 मतदारांनी बीजेपीच्या श्रीपादाक मतां मारली. मात तेच वेळार विधानसभेक बीजेपीच्या सोपटेक मतदान केलें ना. सोपटेच्या बीजेपीच्या मतांचे विभाजनाक पार्सेकार फॅक्टर म्हत्वाचो. आता मांद्र्या काँग्रेसीच्या मतदानाचे विश्लेषण करीत जाल्यार लोकसभेक काँग्रेसीचो पारंपारीक मतदार गिरीशा फाटल्यान रावलो. मात तेच वेळार विधानसभेक ते काँग्रेसीच्या बाबी बाक्काराक सोडून अपक्ष जीत आरोलकारा वाटेन रावल्यात. आता म्हापशा लोकसभा आणि विधानसभा दोनाय खातीर बरोबर जाल्ल्या मतदानातली तफावत पळयात. विधानसभा पोटवेंचणुकेक मतदान जालें 21,514 जाल्यार लोकसभे खातीर म्हापशा मतदान जालें 22,733. आता म्हापशा बीजेपीचे जोशुआ आणि श्रीपाद भाऊच्या मतदानाच्या आकडावारीचेर नजर मारया. जोशुआक विधानसभेक 11,167 मतां पडल्यात. श्रीपादाक लोकसभेक पडल्यात 12,704 मतां. दोगांच्या मतांचो फरक 1,537.
म्हापशा काँग्रेसीचो लोकसभा उमेदवार गिरीशाक 9,263 मतां पडली. पोटवेंचणुकेत काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकाराक पडली 10,016 मतां. म्हापशेच्या मतदानाचे विश्लेषण पळयल्यार मायनॉरिटी मतदारांची मोठी भूमिका. चडशे मायनॉरिटी हे पोटवेंचणुकेक जोशिया वाटेन रावल्यात, जाल्यार लोकसभेक ते काँग्रेसी वाटेन. आता शिरोड्या लोकसभा आनी विधानसभा दोनाय खातीर बरोबर मतदान जालें. हांगाय तशीच तफावत. शिरोड्या विधानसभा पोटवेंचणुक मतदान जालें 24,467. लोकसभे खातीर मतदान जालें 24,435. नरेंद्र सावयकाराक पडलीं 14,545 मतां. सार्दिनाक पडलीं 8,233 मतां. सावयकाराक 6,312 मतांचे मताधिक्य. पोटवेंचणुकेक काँग्रेसीच्या म्हादेवाक मतां पडलीं 2,402. MGPच्या दीपकाक मतां पडलीं 10,585. सुभाषाक पडलीं 10,661 मतां. सुभाषाक फकत 76 मतांचे मताधिक्य. शिरोडेच्या मतदानाच्या आंकडेवारी वेल्यान लोकसभेक लोक मोठ्या प्रमाणात सावयकारा फाटल्यान रावले, मात तांणी शिरोडकाराक तितले मार्जिन दिल्ली ना. सापूच उणें मतदान केलां. शिरोड्यान लोकसभेक सार्दिनाक 8,233 मतां, मात थंयच विधानसभेक काँग्रेसीच्या म्हादेवाक फक्त 2,402 मतां. म्हणजे पोटवेंचणुकेक मोगोन BJP आनी काँग्रेस दोगांची मतां फोडलीं. पणजे लोकसभा आनी विधानसभा दोनाय खातीर वेगवेगळ्या दिसा मतदान जाल्लें. ताची मतदानाची आंकडेवारी तफावत आनी ताचे फाटलें विश्लेषण पळोवया. पणजे पोटवेंचणुकेक मतदान जालें 16,918. लोकसभेक मतदान जालें 16,098. श्रीपादाक पडलीं 8,910 मतां. सिद्धार्थाक पडलीं 6,990 मतां. BJPच्या सिद्धार्थाक भाऊ परस 1,920 मतां कमी. बाबुशाक पडलीं मतां 8,748. गिरीशाक पडलीं मतां 6,626. बाबुशाक गिरीशा परस 2,122 मतां मायज. लोकसभेक पणजे BJPची मतां एकठांय उरलीं. विधानसभेक फुटली. लोकसभेक काँग्रेसीच्या गिरीशाक बाबुशा परस कमी मतां पडलीं. लोकसभा आनी विधानसभेची पोटवेंचणूक एक बरोबर जाली तरी लोकांनी सरसकट मतदान केल्लें ना. कांय कडेन उमेदवार जाल्यार कांय कडेन पक्षाचे चिन्ह वजनदार. बरोबर मोदी इम्पॅक्टूय दिसता. गोंयचो मतदार बरोच सिलेक्टिव्ह जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकसभा वेंचणुकेत सार्वत्रिक हार आनी मार खाल्या उपरांत राहुल गांधीन अध्यक्षपद सोडपाची तयारी केली. राजीनामोय दिलो, मात पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीन तो घेतलो ना. बसकेक आवय सोनिया, भयण प्रियांका आशिल्ली. परिस्थिती खंय सगळे जबाबदार, मात काँग्रेसीन सपाटून मार खाल्ली. मुखेल आनी काँग्रेसीची सत्ता आशिल्ल्या राज्यांनी फुडाऱ्यांचे राजीनामे येवंक आनी घेवंक सुरू. कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की, मगर कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति व एक स्वर से इसे खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष को आह्वान किया कि प्रतिकूल व चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पार्टी को श्री राहुल गांधी के नेतृत्व व मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी को देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्गों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, शोषितों व वंचितों की समस्याओं के लिए आगे बढ़कर जूझने का आग्रह किया। कांग्रेस कार्य समिति उन चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से प्रतिकूल जनादेश आया। कांग्रेस कार्य समिति पार्टी के हर स्तर पर संपूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करती है कि वो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन एवं विस्तृत पुनर्संरचना करें। सुदीन सरकारा बरोबरूच मोगो पक्षान सरकाराचो तेको काडप काय ना ताचो सगळो अधिकार आपल्याक दिला, मात आपूण तो तेको बेठोच काडचो ना. बऱ्या कामाक तेको दितलो, मोगोचो आमदार आनी आदलो मंत्री सुदीन ढवळीकारान शिनाल दिले. त्याच बरोबर लोकसभेक मोगोक लागून बीजेपीचो सावयकार कसो पडलो हाजें एक गणित सुदिनान मांडलां. बीजेपीन मोगोचे दोग आमदार उखल्ले, तांकां सुदिनाची खाती काडून दिली. मोगोचो अध्यक्ष दीपकाक शिरोड्यान उडयलो, मात सुदीन सरकारातूच. मोगोन सरकाराचो तेको काडिल्लो ना आनी काडपाची शक्यताय दिसना. सुदिनाचे शिनाल. मोगो पक्षान सांगला की तेको काडचो आणि ती पावर माननीय
जो सिंगल आमदार आसा सुदीर ढवळीकर ताका दिल्ली आसा. बेस्ड ऑन दॅट योग्य वेळार ताजें निराकरण हांव करतलो. आतां ताची गरज ना, पूण हांवें ओगीच हांव सरकाराचो तेंको काडून सरकाराक त्रासां हाडपा खातीर किंवा सरकार घडोवपा खातीर म्हजो केन्नाच प्रयत्न आसचो ना. कारण सरकार घडोवप हें कशें हें आमी जेन्ना 13 भारतीय जनता पक्षाचे आमदार निवडून आयले तेन्ना म्हाका कळ्ळां. सावयकाराक फोण्या खंय 6,000 लीड मेळपाची, फकत 3,000 मेळ्ळी. मडकय MJP खंय जाय जाल्यार BJPक कमीत कमी 12,000ची लीड दिवंक शकताली. फॉर एग्जाम्पल फोण्या तांकां 6,000 मार्जीन मेळूंक शकताली, ती तांकां फक्त 3,800 मार्जीन मेळ्ळी. मडकय जी 12,000 मार्जीन दिवंक शकताले आमी कमीत कमी, हांवें थरयल्लें 12 ते 13,000. आनी हांवें कोणाकूच सांगूना की काँग्रेसी वोट घाल म्हणून. हांवें भाशणांत उलयलां, हांवें घरांत थंय प्रचार करूना, गांवांत वचून प्रचार करूना, किंवा आमच्या सरपंचांनी पंचांनी प्रचार करूना. आसतना थंय फक्त 1,200 लीड. इमेजीन करा हेजे वयल्यान. मोगो आतां चडशा मायनिंग बेल्टांतलो उस्कारांचो इशू काडटा. सरकारान खंय संजीवनी साखर कारखानो पयलींच जाग्यार घालचो. पूण योग्य वेळार जें काम करपाक जाय किंवा ऑपोजिशन करपाक जाय जाल्यार तें करतलो. आतां फॉर एग्जाम्पल साखर कारखान्याक जर तांणी सगळो जर हें करना ते 2 वर्सांत, संबंद साखर कारखान्याची मशिनरी पिड्ड्यार जाल्या, साखर कारखान्याचे हें खंयचे खंय पावला, शेतकरी वर्ग खंयचे खंय पावला, आनी तो जर इशू ते सिरियसली घेवन वचना जाल्यार हांव मोठें आंदोलन तयार करतलो शेतकऱ्यांक घेवन. आनी हें हांव तांकां पयलींच सांगता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ग्लोरी गो फॉर द गोल कोंकणी फिल्म शुक्रारा रिलीज जाली. आदलो ज्येष्ठ फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंखवाळकार, फिल्माचे कलाकार आनी सबंद ग्लोरी फिल्माची टीम हजर आशिल्ली. प्रसाद क्रिएशनाचे हे फिल्म बरें आसा. प्रत्येक गोंयकारान पळोवचें म्हण फिल्म पळयल्ले लोक सांगतात. आमकां तिसरा धांवडायता, उदक नाका सायब आमकां वो फकत गामान हाडूयता. बेस्ट पिक्चर आसा. आनी भितर पिक्चर पळयता आसतना 83चे स्वता आतां दोळ्यांनी पळयल्ले भशेन दिसली मॅच. आनी सगळ्यांनी बरो रोल केलो. खरेंच वालोराचें पिक्चर. It's a 93 Santosh Trophy. It's an amazing movie. Those are like Brahmanand, Mauricio, Camilo, Ashakwarti, so seeing them. It's a really want people to watch this movie because it's a fantastic movie, and really it's a great movie that Durga Prasad production. And it's really want people to watch because really we like this place, like olden days. Learn the world. It's like a football game. जे टीम स्पिरिटान सगळ्यांनी काम केलां ताका खरें म्हणल्यार वालो दिवपाचो. जे बारीकांतलो बारीक पासून जो रोल आसा हातून डेडिकेटली म्हणजे आपले 100% दिवन केल्ले आसा. तुमकां सिनेमा पळयतकीर कळटलें. हे पयले खेपच्यान जिखला न्ही, हे गोवा ती ग्लोरी हाडल्या, जे हिरोज आशिल्ले आमचे. थोडे ना आमचे बरोबर, थोडे इंग्लंडाक आसा, थोडे कुवेटा आसा, आनी पावूंक ना गल्फाक आसा, आनी थोडे बरे अंतरले. तांचे उमेदीर तांचे घरकान आयिल्ले, कोणाचे चड आयिल्ले, कोणाचे टायटलाचे चड, बाकीचे बायल आयिल्ले. आनी ती उमेद दिसली आमकां ग्लोरी जेन्ना फिल्म काडपाक कॉमर्स केलें ताणें. आनी म्हणाले आमचे बेसिसाचेर पळोवपाक गेल्यार ही ग्लोरी शूड गेट द ग्लोरियस स्पिरीट अमंग द यूथ. म्हणजे भुरग्यां मदीं ते हे पळोवन उमेद येतली. कोच कितें म्हणटा तो, कोच कोण आसता, कोच कितले भुरग्यांक धांवडायता, काम करता, हे कोच घेता, हे कोचाक बरें जाल्लें जाय, जिखलेलें जाय. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.